वहाँ पे गाड़ी एयर बना गई थी और उसमें डीजल डाल के मैंने वो पंप मार के डीजल का, तो उससे फिर वो स्टार्ट हुआ तो गाड़ी पीछे ढलक गया, पीछे की तरफ आया, प्रेशर बना। तुम और क्लीनर था, कौन था गाड़ी में? और कितने लोग थे गाड़ी में? मैं अकेला था। आपको कुछ लगा है मार? नहीं लगा, जब मैं कूद के भाग गया था जब पीछे। तुम पळयता आसतले म्हाज्या फाटल्यान हो जो कंटेनर हांगासर परतो पडला रस्त्यार, अशे फाटल्या फावटी अशे 1-2 कंटेनर सेम ह्या प्लेसीर हांगासर हे ओवर्टर्न जावन पडलेले आसा। आनी हो जो रोड आसा तो फर्मागुडी तो बोरी बायपास हो फ्लायओव्हराचेर ह्यो गाडयो पडल्या। आनी ही आयज जी सकाळी गाडी लोडेड ही हरयाणाक वचपाक भायर सरलेली फोंडेच्यान, आनी तो ड्रायव्हर म्हणटा त्या प्रमाणे तिजो वारें जालें हितूर डिझलान, आनी तो पंप करतालो खंय, आनी तेन्नाच कितें तरी ब्रेक फेल जालो आनी गाडी रिवर्सान देंवली। रिवर्सान देंवन तेणें फाटल्यान जो लायटीचो पोल, ताची मदलो डिवायडर हे सगळे डॅमेज जाल्ले आसा आनी तो परतो पडलो। पण फक्त इतलेंच बरें जालें की फाटल्यान खंयचीच एक गाडी येनासली, नाजाल्यार सकाळच्या टायमार हांगासर गाडयांचो फ्लो आसता। आनी पण ड्रायव्हरान आपणें म्हणटा पयलींच गाडी पडटनाच उडी मारली आनी कोण गाडयेन नाशिल्लो, सो हितूर इंजुरी कोणाक जावना। पण ह्या प्लेसीर इतले म्हाका दिसता हो 3रो कंटेनर आतां हो ओवर्टर्न जावन हो अपघात जाल्लो आसा। फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक।